वारकरी संप्रदायात केरी साखळी गोवा तर्फे पहिली ही कार्तिकी वारी केरी टू साखळी विठ्ठल मंदिर अशी पहिलीच कार्तिकी पायी वारी आमची आसा। गेल्या आषाढ वारीक आम्ही पंढरपुरात गेल्ले आणि आता या कार्तिकी वारयेक हांगा केरीच्यान साखळे येयल्या। सकाळी आम्ही 7:30 केरी पारोडेश्वर मठांतल्यान सुटले, केरी पारोडेश्वर मठ थंयच्यान मागीर केरी आजोबा देवस्थान मागीर मोल्ले परये साखळे करीत आमी हांगा 12:15 पावले। मागीर हांगा दिंडी जाली आमची भायर, परत रिंगण जाले दिंडीचे, मागीर परत विसर्जन केले वारयेचे आणि आता पांडुरंगाचे दर्शन घेऊन परत एक हांगा दिंडी आणि आता लोक सगळे विसावल्या आणि आता हांगा कितके वारकरी हा? साधारण आमचे 200च्या वयर वारकरी हा। मी रामचंद्र अर्जुन गावस संस्थेचा खजिनदार। त्या आमची वारी ही कार्तिकी वारी मुळगाव केळबाईच्या मंदिरातून प्रस्थान झाले आहे आणि हे आमच्या वारीचे 14वे वर्ष आहा। सगळ्यांनी वारकऱ्यांनी हातभार लायलो आहा, सगळ्यांनी तिचो लाभ घेतलेलो आहा। रामकृष्ण गेली 14 वर्सां जाली आमी दर वर्सा प्रमाणे आमी कार्तिक एकादशीक आमी साखळे वयता आणि ह्या वर्सा आमी सगळ्या कमिटी अशें ठरयले की ह्या वर्सा आमच्या विठोबा रुक्माईचें दर्शन घेवन फुडल्या वर्सा जो आमचो पंढरपुराक मठ आहा मठान ते आमचे फुडल्या वर्सा आमी मठाक वतले। त्या लागून निरोप घेवपाक आमी ह्या वर्सा आमी त्या मौलीच्या प्रत्येक घरोघरी आमी वयता, प्रत्येक देवान वयता, सगळ्यांनी निरोप घेवन आमी पुढच्या वर्षी आमी पंढरपुराक आमच्या मठाक आमची वारकरी वयतली आमची कार्तिकी एकादशी कार्तिक एकादशी। आणि म्हाका सांगा आता तुमच्या वांगडा कितले वारकरी आसात? आमचे 200 लोक आहा माऊली। न आता सध्या आहेत? आता सध्या 80 लोक आहा, पुढे आम्ही बिजून लोक रावलेले आहा। रामकृष्ण माऊली। आणि खंयसून तुमची वारी आता खंयसून सुरू जाली आहे? केळबाई देवळाच्यान आमची सुरुवात दर वर्साप्रमाणे